नमस्कार म्हज्या गोंयकारांनो आनी म्हाजे टॅक्सी भाव। आयज हो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार आयज पॅन्डेमिकान कोविड-19 लोक तटातट हांगा मरतत आहा आनी आमचो CM आनी हेल्थ मिनिस्टर ह्यो बडायो मारता कितें तरी हॉस्पिटलान ज्यो आमच्यो सुविधा आहा त्यो सारक्यो 100% आहा। आतां हांव म्हज्या भावाक घेवन बांबोळे गेल्लो। बांबोळे गेल्लो तर जाल्यार जावो तांकां ऑक्सिजन हांगा थंय मेळना। आयज लोक बाबडे भायल्यानच्यान घेवन ऑक्सिजन ल्हानूच पेशंटाक हांगा हाडटा। तेन्ना गव्हर्मेंटाच्यान CM, हेल्थ मिनिस्टर आनी तसोच आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो हेंचे कडेन रिक्वेस्ट आहा टॅक्सी भावांची, आमच्या सगळे आख्ख्या गोंयच्या सबंद गोंयच्या टॅक्सीवाल्यां कडल्यान कितें तर तुमी आतां पॅन्डेमिकान हें एक टॅक्सीवाल्याचेर लादोंक सोदतात। खंयचो अपना बाडा, खंयचो गोवा मायल्स, खंयचे आनी तें TTAGच्यान तुमचेर हें करून प्रेशर घालून कोर्टांच्यान हें करून आमकां टॅक्सी मिटर फेर टॅक्सी मिटर बसया म्हणून तुमचेर तर आमचेर पळय तें कितें लादलेलें आहा। तेका तुमी बजेटरी म्हणून अबावट 30 crores रुपीज जे फायनान्शियल हें दवरलेलें आसा। तेन्ना म्हाजे कडल्यान तुमकां किंवा टॅक्सी भावांतर्फे सगळ्यांच्या गोंयच्या टॅक्सी भावांतर्फे तुमकां एक कळकळीची विनंती करता तिगांयकू, जेणे करून मोस्टली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो हेणीन आमकां जायतो हातभार लायला, जायतो तेंको दिला। तेन्ना तेजे कडेन एक रिक्वेस्ट आहा एलोंग वीथ हेल्थ मिनिस्टर आनी CM आमचो गोंयचो, अरे बाबा सिलिंडराची त्रुटी आहा तेन्ना आमकां जी बजेटरी कितें दवरलेली आसा तो आमकां एकूय पयसो न दिता तुमी सिलिंडर हाडपाक, ऑक्सिजन सिलिंडर हाडपाक तो पयसो खर्च करचो असो आमच्या टॅक्सीवाल्या तर्फे आमी मागणी करता। म्हणणी आहा सर सलामत तो पगडी पचास। आज जीव आसलो जाल्यार जाय जाल्यार 2-2 मिटर एके गाडयेक बसों येता। तेन्ना परत एकदां विनंती करता CMाक, गोंयान जें जायें गोंयकारांक तें पयलीं पळय। सिंधुदुर्गान सिलिंडर पावपाचें ती मनान सुद्दां हाडूं नाका, जाली चूक सोडून घाल। ह्यान फुडें आमी तुका रिक्वेस्ट करता कितें तर आमकां जी बजेटरी दवरलेली आसा ती तुमी पॅन्डेमिकान जे कोविडाच्या पेशंटाक त्रास जाता तेका ऑक्सिजन सिलिंडर हाडपाक किंवा इंजेक्शनां कितें लागता, पेशंटाक कितें लागता, सुविधा जायो त्या सुविधाक ते 32 crores ह्या बजेटरी दवरलेले आसा तो खर्च करचो। देव बरें करूं।